नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकार. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळयात ताच्यो हेडलायन्स. गोंयांत भीक मागप्यांमध्ये एकूय ना गोंयकार. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान केले स्पश्ट. समस्येचेर कायमस्वरुपी उपाय येवजण काडपा खातीर दिल्या 2 सप्तकाची मुजत. दोनापावलच्या हवाई दर्यादेगेर जीएमसीच्या इंटर्न दोतोराची सापडली कूड. भलायकी मंत्र्यान दिले चौकशेचे आदेश. वेंचणुकीच्या काळात काँग्रेस उमेदवारी तिकेट विकता हे आपण दाखोवन दिल्ल्यान काँग्रेसीचे अमरनाथ पणजीकार आणि सिद्धनाथ बुयांव हांणी आपल्याचेर केल्या निराधार आरोप, सांगता ॲडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस. मडगांवां खारेबांद रस्त्यावयल्या हॉटेल हंस कॅफेक लागलो उजो पालवी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात. सुदैवान टळी जिवितहानी. बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमाव आनी ताची धूव वालंकान घेतली. काँग्रेसीचे केंद्रीय फुडारी मल्लिकार्जुन खरगेची भेट. राजकीय चर्चेक आयला उधाण. आनी गुरुदेव मेन्शन इमारतीतले घाणयारे उदक सोडला गटारात. थळाव्यांच्या भलायकेचेर जावपाक लागला परिणाम. जाल्यार कांय दुकान धनी दुर्गंधीक लागून दुकानां केल्यात बंद. संबंधिताचेर करची कारवाय, थळाव्यांची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. दोनापावला वाठारांतल्या हवाई दर्यादेगेर इंटर्न दोतोर गौरी नारायण हाची कूड दुबावीत अवस्थेत सापडली. पणजे पुलिसांनी कूड ताब्यात घेवन पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडल्या. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टावयल्यान मरणा फाटलें कारण कळटलें. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाचे आदेश दिल्या. तिचे कुडीचेर जीएमसी इंटर्नाचो युनिफॉर्म आशिल्ल्यान मरणाविशीं दुबाव निर्माण जाला. तिणें आत्महत्या केली की तिचो खून जालो हाचो तपास पुलीस करतात. चर्चिल आलेमाव हांकां काँग्रेसीत बेगीन प्रवेश जाय अशें दिसता. चर्चिलाक परतून आमदार जावपाची इत्सा आसा. गिरीश चोडणकर काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष जाले उपरांत चर्चिला सयत ताची चली वालंकान गिरीशाची भेट घेतिली. बुधवारा जाल्यार दिल्लीत वचून चर्चिल आनी ताचे चलयेन चक्क काँग्रेसीचो केंद्रीय फुडारी मल्लिकार्जुन खरगेची भेट घेतली. चर्चिल आनी वालंका हांणी खरगेची भेट घेतिल्ल्यान काँग्रेस फुडाऱ्यां मदीं आरती परती चर्चा सुरू आसा. मडगांवां खारेबांद रस्त्यावयल्या हॉटेल हंसाक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. मात उजो कसो लागलो हाची म्हायती मेळूना. सुदैवान जिवितहानी टळ्ळी. हाती लागले मातशें हाती लागना काय ना पयशे जाल्ले काय समजना पळय भितरले ते सरकार कितें जाणा कितें ना लायटीचो वाद पेटयल्ली देवाची. हॉटेलाक चालू आसा. तो बेगीन 7 बंद करता. 7 बंद करून रावता. फाटल्यान ते कोणी कितें काय समजना मातशें पेटयले. इलेक्ट्रीक जेन्ना ते हें आहलें ते सॉकेट व्हडलें हाय हेजेर पावला थिंगा सकयल आनी हूंय सकयल थिंगा रावन तो सोकेट जाला. थिंगा कितें जाला जाल्यार पेपर आनी कितें ते मेन केल्ली आसा ताका लागून तो सकयल उठलो जाला. आनी सगळ्या ते धुवे चड जावन इतलो लागलो इलेक्ट्रीक हेका लागला म्हणून तो चड उठलो. 1946 हॉटेलाक लागलो हॉटेल खारेबांद म्हणून जनावली रोड ओके ऑपोजीट ताकोडे ऑपरेटींग हें आसा शॉप आसा हंस काफे म्हणून. तुमी चोयला तेणें हंस काफे म्हणून तें धाकटें हॉटेल तें. जेन्ना आमी येयले तेन्ना तेणें ते सांगता हें बंद आशिल्लें. तेणें ओपन केलें कोणें सांगला म्हणटा धुवो घेता म्हणून. सो इमिडिएटली ओपन करून भितर चोयला सकयल किचन आसा पळय किचन
थिंगा उदक LPG बीन हाडलें LPG तेंची काडून दवरले बंद जालें इलेक्ट्रीक सॉकेट हां व्हडलें आनी सकयल तेणी कितें वाट लायलेली कितें म्हणटालो तितलो तो उदो लागला आनी मातशें सगळें ब्लॅक आउट लागींचें कितें आमचें प्लास्टीक इलेक्ट्रीक हें तेजें उदक लागता आनी कांय तोंड तेजें लासोंक ना आनी वयर मातशें धुंवर येयला ते रस्ते रिक्षा तेजे आनी नळे हेजे नळ्याची सो तितलो हें जाल्लें आहा आनी तो मेजर ताका हें जावंक ना निजे लिवन आमी तो उदो पालयला उदो आशिल्लो पेट्टालो ताका मेजर ते प्लायवूड हेजे आशिल्ले ताका पेट घेतालो वयर तेन्नाच आमी पावले टायमार पावले म्हणून तो उदो सगळें काटेल पळोवन जालें इमिजिएटली लागीं लागीं बरो आपूण कंटिन्यूस ते स्टार्ट केलें. काणकोण भलायकी केंद्रात फाटल्या 6 म्हयन्यांत डायलिसिसाच्या दुयेंतींचो आंकडो 99 वयल्यान 114 पाविल्ल्यान व्हडलो प्रस्न उप्राशिल्लो आशिल्लो आसा. तशेंच ह्या काळात किडनी संबंधित 12 दुयेंतींक मरण आयलां. हे फाटभुंयेर ह्या वाडट्या दुयेंतींच्या संख्ये फाटलें अचूक कारण सोदून काडपा खातीर खोलायेन संशोधन करप गरजेचें आसा आनी काणकोणांत वेगळो किडनी केअर युनिट सुरू करचो अशी मागणी थळावे शुभम कोमरपंत आनी सुनय कोमरपंतान केल्या. आमी गेल्ले 6 म्हयन्यासान जेन्ना आमकां तुगेले रेट आहा तेजे 99 म्हणटा पेशंटाची डायलिसीस तेन्ना आमी तेजेर एक रिसर्च आमचे भशेन म्हणून चालू केलें आमचे एक डॉक्टरांक मेळपाक चालू केलें तेन्ना आमकां कळोन येयलें की वेगवेगळे तुगेले हितून आमचे GMC सारके हितून आमकां कळोन येयलें की उदका पासून निमोनिया अजून डिटेल रिपोर्ट येवचे आहा तो उदका पासून न्ही पूण बाकी खंयचे हेका लागून तरी आसतना तेगे कित्याक लागून जाता तेन्ना आमी डॉक्टरांक मेळ्ळे फाल्यां एक आमची किनारपट्टी गांवांत कोस्टल बेल्टान आनी आमची इंटिरियर विलेज ह्या 2 भागाच्यान तुगेलें खूब हें जाल्लें आमकां जाणून येयलां की आमी गोंयांत भितर 2nd नंबराचेर आहा. 1st नंबराचेर आमचे सांग्या हितून किडनी पेशंट्स खूब आहा म्हणून जाल्यार आमी एक डॉक्टराक जेन्ना मेळ्ळे डॉक्टराक आमी तेच म्हणलें की ते कित्याक लागून वाडटा हेजेर नियंत्रण कशें येवप जाल्यार हितून एक आमी रिसर्च जावची कित्याक पयलीं आमचे एक पयलीं दिल्लीसान एक टीम येयली तितून तुगेले मोबायल तेंची हें केली आनी आमी सगळे रिसर्च करपाक पावले पूण खंयचें कांयच ना तितून एक इन्क्वायरी करपाक जाय कित्याक खंयची ह्या एरियेन कित्याक जाता कशें जाता हेजेर कंट्रोल हाडचो नाल्यार फक्त आमी इलेक्शन येवजण की ना तुगेले हेजे आमचे किडनी पेशंट्स आहा आमी हें करतले तें करतले ह्यो गजाली नाका हेतून आमचें दुर्लक्ष जाता. आमी जेन्ना पेशंटाक मेळपाक येता पेशंटाचो एकच डिमांड आहा की एक नेफ्रोलॉजी डॉक्टर आसचो एक सेपरेट किडनी युनिट आसचो त्या हितून आमकां तांकां खंय त्रास जावचो ना म्हणटकीर तो विशय आमी तांकां घेवन आमी मुखार व्हरतले. सांग्यार काणकोणा परस चड पेशंट जाला आनी थंय तर किनारपट्टी ना तर आमचे आदिवासी भावूच जाल्ले आसा तर वेगवेगळे रिजन आमी विचारले तेतून म्हणपाक की एखादे जमनीपणाक पिकयल्ली जे आमचे हे आसता तेतून मिनरल्स चड आसले कारणान जावपाक शकता. तशेंच आमचो एक रिसर्चर म्हणजे आदिवासी समाजाचे रिसर्च करपी अभ्यासक आमचो वांगडी देविदास गांवकर हाणें सांगल्या प्रमाण आमकां कळ्ळें की आदिवासी समाज जो आसा ते प्रत्येक गजाल प्रिजर्व करून म्हणजे पिकल आमी जे म्हणटा जे ताका आमी खळान घालप म्हणटा तवशी मागीर किल्ल माडयो तोरां बिमलां लिंबू मिरसांगो अशें खळान घालून खाता आनी तेतून जे रॉक सॉल्ट आमी वापरता तेतून कशें आसता की ती प्युरिफायड आसना तेतून खूब बाकीचे मिनरल आसता तेजेय एखादें आमी कारण आसपाक शकता अशें आमी गृहीत धरलें आसा. सरकारांनी हेजेर लक्ष घालपाक जाय फाल्यां डायलिसीस युनिट वाडोवपा परस लोक डायलिसिसाचेर पावचे न्हय म्हणून कितें तरी सरकारान प्रयत्न करपाक जाय. गोंय राज्यांत जितले किडनीचे पेशंट मेळटात त्या सगळ्यांचो हिशोब मारला जाल्यार सुमार 60% किडनीचे पेशंट हे फक्त काणकोणाचे आनीक परत काणकोणाच्या ह्या किडनी पेशंटाचो हिशोब मारलो जाल्यार तातूंतले सुमार 50% वयर जितले पेशंट आसा ते सगळे गांवडोंगरी आनी खोतीगांव ह्या आदिवासी भागांतले. ह्या भागांत आदिवासी खातीर जो प्रॉब्लेम आसा हो किडनीचो तो कित्याक लागून सुरू जालो काय ताचे फाटल्यान कारण कितें हाजें आजुनूय उत्तर मेळना. ह्या संदर्भान भारत सरकार आणि गोंय सरकारान हाजेर एक रिसर्च केले पूण ज्या तरेन किडनीचे प्रॉब्लेम कित्याक जाता ताची कारणां कितें हें मेळपाक जाय तें मेळ्ळेंच ना आनी ताका लागून
खरो फॅक्ट कितें आसा तो न कळ्ळ्या कारणान लोकांक कशा तरेन ह्या संबंधान जागृत रावप ह्या विशींची म्हायती ना आनी ताका लागून हो प्रॉब्लेम तसोच चालू आसा. आनी आतां जर पळयलें जाल्यार काणकोणाक हे जवळ जवळ आनीकूय 14 ते 15 पेशंट वाडला. म्हणजेच हो जर असो जर आंकडो वाडत रावलो जाल्यार येणाऱ्या काळान काणकोणाक किडनीचे जे दुयेंस आसा ते सातत्यान वाडत रावतले, ताची पर्संटेज वाडत रावतली. म्हापशेच्या सॅम्युअल ब्रागांजा प्रकरणात गोंय मानवी हक्क आयोगान स्वता सुमोटो दाखल केला. दिसाळ्यांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण गोंय मानवी हक्क आयोगान ह्या प्रकरणाची गंभीरतायेन दखल घेवन मुखेल सचिव, गृह सचिव, उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक आनी म्हापसा पुलीस निरीक्षकाक नोटीस जारी केल्या. तशेंच संबंदीत अधिकाऱ्यांक हे विशींचो अहवाल सादर करून 17 जून 2026 ह्या दिसा आयोगा मुखार हजर रावपाचो निर्देश दिला. वास्कोच्या जुवारी नगरात 19 वर्सां पिरायेच्या अमृत पुंडलीक पम्मार ह्या तरणाट्याक बायत बुडून मरण आयल्याची घडणूक उजवाडाक आयल्या. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच उजो पालपी दळान घडणूक थार वचून सोद मोहीम सुरू केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. हमको उसने कॉल करके बोला था सर कि यहाँ पर आज स्विमिंग करने का है मेरे को. हाँ. तो हमारा दोस्त है बोल के उसको स्विमिंग नहीं आता, तो हम लोग यहाँ पर आए उसको तो दोस्त है बोलकर आए. और हम लोग जब आए तभी वो कॉल पे किसी से बात कर रहा था. हम लोग तीनों लोग अंदर गए नहाने के लिए. तभी वो हमारा देखकर वो भी कपड़ा काट के आया और वो रस्सी पे कॉर्नर में एक साइड में नहा रहा था. हम लोग बहुत लोग थे यहाँ पर, 18-20 लोग कुछ थे. हम लोग नहा रहे थे तो वो कॉर्नर में नहा रहा था. फिर अचानक से हम लोग अंदर गए, पानी के अंदर बाहर आके देखा तो वो रस्सी में नहीं था. तो हम लोग उसको बहुत ढूंढा, कोशिश किया ढूंढने का, पर वो नहीं मिला. फिर उसके आगे सबको कॉल वगैरह लगा के ये जो है ये ऐसा ही है, खुला है, कोई भी आता है इधर? हाँ यार. कितना साल से आ रहा है आपका? नहीं सर, अभी ये सेकंड टाइम है सुनने. हाँ, लेकिन बहुत लोग आता है इधर का. बहुत लोग आते हैं सर. उसका नाम क्या था? अमृत. नहीं, नहाने के लिए बारिश में आता है या ऐसे भी आता है? बारिश के टाइम में ही आता है. One drowning incident has occurred today in the afternoon. One boy named Amrut Pundlik Parmar, he has drowned in this well located near Juari factory. So we have pressed into service a disaster response team comprising of fire officers, police personnel, talatis, and DISTI lifeguards. Divers we have pressed into service, and they are trying to retrieve the body. That operation is in progress. They have detected the body, which is beneath the water. And this rescue operation is in progress, so we'll be retrieving this body. How deep is the well? Approximate, it is quite deep. Approximate, it will be maybe around 50 to 60 meters, 50 to even 100 meters. We don't know. Meters. Okay. Sir, such kind of incident do happen during monsoon. Any arrangements to prevent people from venturing into such dangerous? Regarding drowning sites in Mormugao Taluka, that previously we had conducted a survey through the Talatis. Previously also drowning incidents have happened, especially in laterite quarry located in Puelim. There that quarry also we had filled in, so that drowning incident should not occur. Another thing, we had actually affixed signboards at those sites which were identified as drowning prone, flood prone and all. And we had disseminated the information to the general public. So now this well is located, I think there is some negligence involved also of the person. And we'll be conducting an inquiry through Thalati and also police, what exactly has happened and why this drowning incident has occurred. दोन 2027 वर्सा जावपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेसी वांगडा युती करपा विशीं कांयच निर्णय जावंक ना. गोवा फॉरवर्ड पक्षाची भाजपा कडेन युती जातली वा भाजपान येतलो अशें भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी केल्लो दावो पुरायपणान चुकीचो आनी दिशाभूल करपी आसा. विरोधी पक्षां मदीं फूट घालपाचो यत्न सुरू आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला.
गोवा फॉरवर्ड पक्ष येवपी वेंचणुके खातीर युती विशीं फावो त्या वेळार निर्णय घेतले. सध्या निमाणो निर्णय जावंक नाशिल्ल्यान फटीच्या वावडीचेर कोणेच विश्वास दवरचो न्हय अशें आवाहन ह्या वेळार विजयान केलां. काँग्रेसी बरोबर 2027 हो फुडले असेंब्ली इलेक्शनाक गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अलायन्स गॅरंटेड ना इतलेच हांवें स्टेटमेंट काडिल्लो. बीजेपीन जॉईन जावपाचें वा बीजेपी कडेन अलायन्स करपाचो प्रश्नूच येना. बीजेपीचे सगळ्यात व्हडलो कट्टर विरोधक म्हणटा हांव आहा. आज जे कला अकादमी बंद पडल्या ते एक्सपोज करपी हायकोर्टान वचून हांवें केल्लें आहा. सो दामू नायकाक सडनली स्वप्ना पडली हो स्टेटमेंट काडपाक. तूं सरप्रायज जालो ना ताचेर? तूं जाल्ला सरप्रायज? तूं सरप्रायज जालो पण हांव सरप्रायज जावं ना कित्याक हो एक जॉयंट वेंचर. ताका काडपाक लायला जो स्टेटमेंट ह्या स्टेटमेंटाचो फायदो बीजेपीक जायना. तो पळय बऱ्या भशेन असो बुरबुडून हांसून तो स्टेटमेंट जो काडला हाचो फायदो जाता सो कॉल्ड प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टीक. म्हणल्यार कितें की काँग्रेसवाल्यांनीच ताका स्टेटमेंट काडूंक लायला कित्याक तांकां एक कितें तरी वेपन मेळटलो, एक हत्यार मेळटलो आमचेर धोडावपाक, आमी बी टीम म्हणपाक. पूण गोंयकार पिशे ना. गोंयांत हे 5 वर्सांत प्रमोद सावंताची कशी फाट हांवें घेतल्या ती सगळ्यांक खबर आहा. आनी गोंयकारांक चड करून फातोर्डेकारांक ही खबर आहा की इलेक्शन येता तेन्ना बेबे कशे पावस येतकर उठतात तशे खूब तरेचे बेबे भायर सरतात. ते सगळे एक जातात आनी जॉयंट वेंचर करतात आनी हो जॉयंट वेंचराक आमी हारयतात. हो जॉयंट वेंचर आमी 3दा हॅट्रीक केल्ले आहा हारोवन. आनी परते तर फुडें दामू नायकाक दिसता की अशें कितें घुसपावना पूण येतलो म्हणून हांव ताका रावला. ताचे आमी कितें आहा ते ताजे आमी सारके 12 बिरेस्तार करपाक तयारी आहा. ताजे बरोबर आनी कोणूय जर आहा जाल्यार तांकांय रावल्या. गोंयकार पिशेनी आनी आमी स्वाभिमानी, आमी सेल्फ रिस्पेक्ट आशिल्ले लोक. ओगी ते बशिल्ले कडेन स्टेटमेंट काडलो आनी फायदो जालो म्हणले. आनी एक दुसरे दामू नायकान म्हणिल्लें आहा की विजयान खंय ती शेतां एक्वायर केल्लीं दिगंबरान ती शेतां हांवें लोकांक शेतकऱ्यांक परती दिली ना म्हणून. ती शेतकऱ्यांक शेतां दिवपाची कॅपॅसिटी म्हाका ना कित्याक हांव एक ओपोजिशन आमदार. पूण दामू नायकाक ती आहा. दामू नायक म्हणटा सादो मनीस न्ही. दामू नायक म्हणटा प्रदेशाध्यक्ष एक पक्षाचो जो पक्ष म्हणटा आपूण लार्जस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड म्हणून. सो दामूचे मुख्यमंत्री सगळे आयकता. दामू मुख्यमंत्र्यान एक पेट्रोल पंप दिल्लो आहा विदाउट टेंडर आनी तो पेट्रोल पंप पयर पीडीएन एप्रुवलाक आयलो. नांव कितें की द बेस्ट ऑप्शन म्हणून. सो जाय जाल्यार दामू नायकाची सगळीं कामां जाता. दामू चॅलेंज आहा लेटर बरय की ती शेतां परती दी म्हणून. आनी मुखेलमंत्र्या कडेन फॉलोअप हांवूय करता. आनी दर्या तो करना जाल्यार पार्टी सोड आनी म्हजे बरोबर यो रस्त्यार या. पॅरलायज करूया फातोर्डा, पॅरलायज करूया सालसेत आनी ती शेतां शेतकऱ्यांक दिवया. असा गट जाल्यार उलय म्हणटा. दक्षिण गोंयच्या मुखेल जंक्शनांचेर एआय आधारीत येरादारी निरीक्षण सुरू जातलें. पुलीस अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी दिल्या म्हायती प्रमाण पुलिसांनी सरकाराक 86 सुवाती सुचयल्ल्यो जी आतां चालीक लावपाचो विचार जाला. एआय येरादारी सिग्नलाची सुरवेक 2 ते 3 सप्तकां खातीर चांचणी चलतली. एकदा सक्रिय जाले उपरांत हो एआय सिस्टम रियल टायम परिस्थितीचेर आधारीत येरादारी सिग्नलाचें नियंत्रण करतलो आनी येरादारी नेम मोडप्यांक आपोआप सोदून काडटलो. उपरांत गुन्यांवकाराक चलन जारी करतले अशेंय तांणी सांगलें. आमचे इनिशियल प्रपोजल आशिल्लें ते 49 इन सावथ गोवा, जातूंत मेजर जंक्शन आमी कवर केल्ली सावथ गोवाची. आनी मागीर आमी 37 एडिशनल लिस्ट काडला ज्या जाग्यार आमकां आमचे स्पीड गन लावपाक त्रास जाता कित्याक रस्ते नॅरो आसा पूण एक्सिडेंट दोन एरियास आसा. फॉर एक्झाम्पल चिखली रोड, मागीर आतां नवो केलो तो कार्मेल कॉलनी कडेन डबल लेन, थंय कोलवा रोड आसता. सो 37 आमचे आनी लिस्ट केला. आतां एज ऑफ टुडे 22 कॅमेरा तांणी इन्स्टॉल केल्या आनीक दे आर रेडी टू गो लायव्ह अशें आसा. सो आतां ह्या म्हयन्याक ते केन्नाय चालू जावपाक शकता. पब्लीक वील बी नोटिफायड वेन दे आर स्टार्टींग लायव्ह. पयलीं इनिशियल आमी म्हाका दिसता चलन दिवपाना ताजेर. इनिशियल दे वील कॅलिब्रेट इट कित्याक ते एआय कॅमेरा आनी दे वील मॅनेज सिग्नल टायमींग बी ऑटोमॅटीक जातलें. कित्याक आतां आमकां फिक्स टायम दवरचो पडटा त्या खातीर मातशें प्रॉब्लेम जाता मेजर जंक्शनाचेर. सो दॅट सिस्टम वील लर्न द डेन्सिटी ऑफ ट्रॅफिक आनी फ्लो ऑफ ट्रॅफिक फॉर अरावंड 2-3 weeks and thereafter it will be perfect. It means the system will allow the vehicles timing of the vehicles.
सो सगळे कडेन आतां AI मॅनेज जातले आनी हय. हय फर्स्ट स्टेप हे जर जालें मागीर चलनींग चालू करतले ते and people will be notified when chalaning will be chalaning initiated with so मागीर आमचे पुलीस चड मॅन्युअल इंटरव्हेन्शन कांयच आसपाना चडशें एक्सेप्ट ड्रंकन ड्रायव्हिंग केसीस बी तशें आसता पूण अदरवायज ऑल ट्रॅफिक विल बी मॅनेज बाय AI कॅमेराज हे चडशे हायवेचेर बसयले आसता न्ही हायवेचेर आसा आनी ऑल मेजर जंक्शन आतां कुट्टाळे जंक्शन आसा आमची वयर हांगा आसा ती IDC वेर्ना मागीर आमचे आल्लेम जंक्शन बोलशे सर्कल काणकोणा एवरीवेर इट इज बेसिकली फर्स्ट स्टेजीक सगळे मेजर जंक्शन आसा ते कवर केले. सत्तरी म्हालांतल्या जर्मे वाठारांत नळाच्या उदकात जीव सापडला. हाका लागून थळाव्यामदीं भंय निर्माण जाला. हे संबंधी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग कारवाय करून आनीक उदक दूषित जावचें न्हय म्हणून संबंधीत पायपलायनींतलें उदक काडून ते नितळ केलां. पिवपाच्या उदकात जीव सापडपाची वाळपय वाठारांतली ही तिसरी घडणूक आशिल्ल्याचें कळटा. पळयात. उदकाच्या पाणयान भांडा लायला तेतूर आमकां ते हे मेळ्ळा खंयच्यान येता आमकां नकळो पाणयान मेळ्ळा. तुम्ही काल सकाळी पाणी भरतल्यात नळाचे पाणी भरताले न्हू पाणी भरताले डायरेक्ट येता तो पाणयान पयलीं हे उदकान हे न्ही भरताले. मागीर ते कितें जालें ते मागीर कोणी व्हेलें तर तुझं दवरलं मागीर आतां PWC येयले आनी हे घालून हेला सध्या 2 दीस काल आमकां एक किडो मेळ्ळो तो उदकान आमच्या तेजी आमकां सोर्स काय ते खबर ना खंयच्यान आयलो तो सो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आमी ते फूल आमची पायपलायन ती वॉश आउट केला सध्या आनी तेज्या उपरांत आमी आमची टाकी क्लीन केला. आमचो संप आसा तो फूल क्लोरीन वॉटर म्हणजे हाय डोसेज क्लोरीन घालून फूल क्लीन टाकी केला. आणि त्यांचे जे घरातले आम्ही जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेले तेन्ना आमकां तेंचे टाकयेन जळती एक मेळ्ळी. सो ती खंयच्यान येयली ती खबर ना. सो तेंची टाकी क्लीन नाशिल्ली ती प्लस तेंचो मिटर आशिल्लो तेतून फूल माती आशिल्ली ती आमी फूल मिटर धुलो बी तेतून इतली माती आसली तांकां आमी एडवायज केला तो मिटर रिप्लेस करपाचो आनी जो आमचो न्यू जे मिटर येता तांकां फूल जाळी आसता ती तो मिटर तेंच्यांनी रिप्लेस करपाचो. आणि तांकां आमी ऑलरेडी आमी एज अ प्रिकॉशन म्हणजे आनीक कितें ऑप्शन घेतले आमची ज्यो सेकंडरी टाकी आहा टँक्स आसा त्यो आमकां उदक सप्लाय करता त्या टाकयेन ते आमी फाल्यां परवा 2 दिसां भितर त्यो आमी क्लीन करून घेतले. सो अशें केन्ना केसीस परत मेळोंक जायना. सोर्स आसा आनी एक ऑप्शन सोर्स आसा आमची जी टँक आसा वॉटर टँक ती लो लेवलाक आसा लायन्स आनी आमची रोड आसा तो वयर आसा. सो चान्सीस आसा की फाटल्या 2 दिसांनी पावस पडला सो चान्सीस आसा हो पावस त्या स्लोपान उदक त्या पावसान वचून जे पंप घातलेले 2 दीस पयलीं आमी इन्स्टॉल केले ते होस ओपन आशिल्ले. सो चान्सीस आसा ते रोडान फूल तो उदक ते भितर फूल वचूंक शकता एक तरी तर चान्स आसा म्हणजे. सो खंयच्यान सोर्स येता तो आमकां अजून खबर ना पूण आमी प्रिकॉशन घेतले की सगळें आमी क्लीन करून उदक घेतलें आनी तें उदक आसा आमचें तें आतां प्युअरली ड्रिंकींग आसा आनी आमी सगळे क्लोरीन टेस्ट आयज स्पेशली परत आयज आमी गेल्ले तेंच्या उदकाचो बरी क्लोरीन टेस्ट केलो आनी ते सॅम्पल आहा ते पणजे आमी धाडून दिला टेस्टिंगेक लागून आनी आमचें उदक आसा तें फीट फॉर ड्रिंकींग आसा. सो आनी कोणी घेवपाची अशी कांय गरज ना. ही ज्यो केसीस मेळटा ती लास्ट टायम आमची पयली केस मेळ्ळी ती फाटल्यान वाळपय म्युनिसिपालिटीन मेळिल्ली आनी जी न्यूज आयला सद्या की 2 केसीस मावशी पंचायत मेळून ती एक्चुली ना तशी एक वाळपय पंचायत आनी दुसरी पयला ती आमची मावशी पंचायतीन ना. वेंचणुकेच्या काळात काँग्रेस उमेदवारी तिकेट विकता हें आपणें दाखोवन दिल्ल्यान काँग्रेसीचो फुडारी अमरनाथ पणजीकार आनी सिद्धनाथ बुन्याव हांणी आपल्याचेर निराधार आरोप केल्यात. आपूण जे उलयलो ते लोकांच्या मनांतल्यो भावना आसा अशें एडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस सांगता. काँग्रेसीचो वांगडी नासलो तरी आपूण फाटल्या लोकसभा वेंचणुकेक काँग्रेसी खातीर रात दीस वावुरला. जर काँग्रेसीक येवपी वेंचणूक जिखपाची आसल्यार तांणी गिरीश चोडणकाराक गोंयांतल्या पक्ष नेतृत्वा पासून पयस दवरपाक जाय नाजाल्यार पक्षाचें लुकसाण जातलें अशें ग्रेशियस सांगता. आयकात. Press conference because of unnecessary allegations made against me by Congress persons like Siddhanath Bhuyan and Amarjit Panjika. I have been accused of being communal and casteist. When I had pointed out that the Congress has to do away with the perception among the voters that the Congress is selling tickets. This is a public perception. If a Congress MP close to Rahul Gandhi writes such a complaint to the Congress president, it has to be acted upon.
when written allegations are made against Girish Chodankar, is it not a duty of the Congress at least to keep him aside instead of making him president of the Goa unit? Now, what this lady MP from Tamil Nadu says is what everybody in Goa says, that there is manipulation, that there is sale of tickets. And otherwise, how do the people sort it, correct it? See, I am not a congressman, but during the last parliamentary elections, I and many of the other anti-Congress people, we worked tirelessly for victory of the Congress. And we worked because we felt that Captain Viriatu was a good candidate. And that's why he was elected. Change can come only if there is an organized, strong opposition. Unfortunately, the Congress, which should have actually been in the forefront, is not doing anything. Now, secondly, Siddhanath Goyam, who made allegations against me. Let me see what Siddhanath Goyam has done. You see, in the Tamil Nadu Assembly elections, the Congress appointed a social media campaign, awarded a contract. The contract was awarded to a company called Ad Buyam, headed by Siddhanath Goyam. An amount of rupees 4.5 crores has been paid to Ad Buyam for the purpose of social media campaign in Tamil Nadu and Pondicherry. Now you tell me, what does Siddhanath Buyam know about Tamil Nadu? Is he familiar with art, their culture, their way of life, so that he can launch a social media campaign? Does he have any experience of social media campaign? Or is it a racket involving Girish Chodankar and Siddhanath Buyam? I would request the Congress workers in Goa to stand up. If you want to defeat the BJP, please stand up and tell the Congress that this sort of thing will not do. I have read to you only the complaint by Congress MP. I have not said anything. I have pointed out that the Congress has given money to Ad Buyam for social media campaign, nothing else. So it is for the Goa people and the Congress workers in particular to question their own party, how they can appoint a man like Girish with such severe allegations from the party MP as their president. And if that is permitted, I am pretty sure next elections come, same process will be repeated and similar candidates will be selected. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड जावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडले पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आणि 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरां